स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व ही माझा रघुवीरू। सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्यापरी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो भक्तजन हो तुम सगळ्यांक अभिवादन करून आयच्या मनोबोधाचे श्लोकाक सुरू करता। पहिले आयचो श्लोक थाई तांणी दोन तीन पहिले श्लोकांतू की संतांगल संगत करका गुरुंगल संगत करका म्हणून सांगिले जाल्यार खंयचे भोंदू गुरु कशी तांगेल लक्षण सांगिले जाल्यार आत्ता खर कोण हें कळका न्हय ताजी लक्षण सांगलें। ज्ञानी भक्त कोण असत तो तरी ते सांगता ती हेवळे तांणी देलपन सांगिल्लें नभे वावुगीचा हुटी कामपोटी प्रिये वीण वाचाळता तेची मोठी मुखे बोलिल्या सारिखे चालता हे मना सद्गुरु तोची शोधून पाहे। आतां आमकां सद्गुरू सोदून घेवंका कल्या म्हळ्यार बाजार बुणगेच मस्त जालेत। मागशीं तांदूळ रांदतालीं तांदळांतल्यान खडे काडटालीं आतां खडे जास्ती आनी तांदूळ कमी जाले ती तेमी खड्यांतल्यान तांदूळ वेंचून काडका पळय हड ना काडका लागतले जाल्यार तें आवश्यक असेल तर आतांच्यान तूं ती लक्षणां तांदूळ खंयचो आनी खड धवे खड आसतात तांदळा वारीची अजिबात कळना जाल्यार खावच्या गेल्यार दांत मोडटात तसले तशी साधन तांकां आमी सर्वस्व दिल्यार पुरे आमगेल वाट लागता। ते कळचे खातीर खर तांदूळ खंयचे तें कळचे खातीर अक्षत अक्षत धन आशिल्ले ते तांदूळ खंयचे अक्षता म्हणटात ताका क्षत येना
तसली ते कशी तांगल लक्षण कशी ही तांणी हांगा दिल्यान ती भोगम दिल्या. 183 श्लोक 183. जनी भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी कृपाळू मनस्वी क्षमावंत योगी प्रभू दक्ष व्युत्पन्न चातुर्य जाणे तयाचे नियोगे समाधान बाणे. जवळजवळ 12 सद्गुरूंगेल बरी लक्षण दिल्या सदलक्षण आणि ती तांणी म्हळ्यार एक एक शब्द घाला जाल्यार ताजे पयले छान दुसरे भक्त म्हळ्यार कोण, ज्ञानी म्हळ्यार कोण, ज्ञानी म्हळ्यार आत्मज्ञानी, विवेकी म्हळ्यार कशी ते पुरे दिलेले. तर ते आमी थोडे आजी आमकां कळका गुरू सोदून काडका जाल्यार नेमको भक्त कशी आसता तो जनांत वावरता. जनांत आमगेलो हातूच आसता तो आजूबाजूक जाल्यार तो कशें आसता भक्त आसता. भक्त म्हळ्यार कोण कशें कळचें आमकां. सामान्य मनशाक कोण भक्त आसा कोण भक्त ना हें कशें कळचें. जो भक्ती करता तो भक्त. आतां भक्ती करता म्हळ्यार बाकीचे हे सुद्दां भक्तीचे देखाव करतले मस्त आसता ती. भजन पूजन करता म्हणटा ती, माळ घालता ती, भस्म लायता ती, सगळं करतात जाल्यार भक्ती मनांत आसका लागता. तर नेमके भक्ती आसका लागता. भक्ती म्हळ्यार कल्ला आमगेल्या चेडवांचेर मस्त प्रीत आसता. निरपेक्ष प्रेम आवसू चेडाचेर करता वात्सल्य म्हणटात ताका. तर चिक्के होड जायना पडयता जाल्यार ताणें अपेक्षा सूट जातात. जाल्यार कायम निरपेक्ष प्रेम त्या एक परमेश्वराचेर अरे ताणें म्हाका इतलें दिल्लें हांव विकून वता ताका ह्या भावनेने निरपेक्ष आनी सतत प्रेम आदरयुक्त प्रेम जें आसता ताका भक्ती म्हणटात. ताका चैनच पडना. ताका सतत अनुसंधान ताका आसता. भक्त म्हळ्यार केन्ना तो विभक्तच जायना म्हळ्यार देवाल्या हातान विभक्त जायना. हांगा एक गोमटेची अभंग संत तुकारामाल म्हाका मेळ्ळो तो तुमकां सांगता. भोग आमचो तो म्हणटा ती माये विण बाळ क्षण भरी न राहे. माये विण बाळ माय म्हळ्यार हांगा आवसू. परमेश्वर मगल एक आवस आस. तर तुकाराम सांगता माये विण बाळ क्षण भरी न राहे न देखता होय कासावीस कासावीस आणिक उदंड बुझावी ती तरी. पाप आवस दूर खंय वचुल्या तर घरचे लोक मस्त ताका हें करतात कळ्ळें. समजावच्या पळयता ती ताका कुरवाळटा ती ताका जाय आशिल्ली कोण घालता ती ताका मस्त मोग करता ती. जाल्यार छंद त्या अंतरी माऊलीचा आवसू गलेच ताका छंद आवसू गल ध्यान आवस केन्ना येता कल्ले दिल तर ते रड रब्बना. नावडती तया बोल आणि कांचे देखोनिया नाचे माय दृष्टी. आवस मुखार आयली की नांदता तन मन ताका नांदच्या लागता तशी. आणि हांगा बाकीच कसले काणये सांगता ती हें पळय तें पळय कोण मोबायलाचेर सिनेमा लावन दिता आनी कसले गेम्स लावन दिता ती कसले चलना. मगल आम्मा म्हाका आम्मा जाय आनी आम्मा भायर वचून येवचे भितर तोंड अशी फुलता न्ही तशी तुका म्हणे माझी विठ्ठल माऊली आनिकाचे बोली चाड नाही. चाड म्हळ्यार आवडी. दुसऱ्यांनी कसले उतर ताजी म्हाका आवडना मगल फक्त विठ्ठल माऊली तशी ती भक्ती मगल आवसू. आतां हान तूं एक नात जोडसुयलें ताणें कळ्ळें. आवसू गेल्यान चेरडाल नात जोडसुयलें तशी मस्त नाती आसतात. तर भक्त मागशी मस्तपण सांगिल्लें की भक्ती खंयचे हान तूं भक्ती हाजे 4 अर्थ आसात. भजनम भक्ती म्हळ्यार आवस मेळ्ळी किंवा आपणागल प्रेमिका किंवा आपणागलचे प्रेमाचे स्थान आसा तें मेळ्ळें आवसूच न्ही. कोण आवस म्हणटा कोण बापूस म्हणटा कोण भाव भयणी सगळे. सद्गुरू इज माय होली चियर इन माय हार्ट अँड एवरीवेअर. कोणा सद्गुरूच मगल माऊली. ही इज मोर दॅन फादर अँड मदर. ही इज मोर दॅन फादर अँड मदर अँड मच मोर इवन दॅन फ्रेंड अँड ब्रदर. Sadguru is my holy cheer in my heart and everywhere. He is
इज नेचर वायज. ताका नेचर कशी? ही इज नेचर वायज, ही इज द नेचर. तोच नेचर असत, एकदम नॅचरल. नॅचरल गुण असत तागेले नेचरान जे आसत ते नॅचरल गुण तागेले असत. ही इज द नेचर अँड मच टायनी, इवन दॅन गॉड मिनिएचर. सगळ्यांत सूक्ष्म तत्व तेंचे असत. गॉड मिनिएचर सगळ्यांत सान तकलान भरल्या जाल्यार ते नजरेन ठावन अशी भायर पडटा. तर ही जी भक्ती असत, ताजें भजन करता म्हण दिसता. ताका गुणगान म्हणया, पद म्हणया, तांगा स्तुती करया अशें दिसता. कडेरी भागो भक्ती. तुकारामान आवसुगल हें दिलें, माये विण बाळ क्षणभरी न राहे. आनी सतत अनुसंधान. भक्त म्हळ्यार अनुसंधानात दोरयेन बांदिल्लें आसता ताणें. दोरीनात तरी बांदून घाल्या. तुमकां अंतरांतूं सततची तुम्ही आमगेल हृदयांतूं स्वामी. सततची तुम्ही आमगेल्या हृदयांतूं. निरोप इत्या घेऊन का तुमगेल स्वामी. सततची तुम्ही आमगेल्या हृदयांतूं. तशी आमगेल हृदयांतूच ते वास करता ती. आनी ताच सांगात ताच संतत सतत हें करता. बेजार म्हणया ना, कितले पंता त्या आमगेल माऊलील्यांनी मोग करून घेतलो तितले. तागेल कल्ले करका म्हणना. देवा हांव नुस्तें तुगेल चरणाल्या बयसून रबतां आनी तुगेल तोंडाल्या पळयता राबतां, कसलेंय करना. बस तितलें पूर म्हाका, तितलें पुरो. ताका सांगता उठा, हें करी तें करी. हांगाच बयसून रबून सेवा जायना, पळय हांव बाकीच्यान सुद्दां आसा. तरी भजनन भक्ती, भागो भक्ती. म्हळ्यार मगेल आवसू, मगेल बापूसू, मगेल भयणी भाऊ, मगेल प्रियकरू. मिरेन हें प्रियकरा गेलें हें सांगलें बाम म्हणून. अशी राधेन प्रियकर म्हळ्यार मधुरा भक्ती. तांतूं एक रूप जावचें जाता ती. तशी तें भागो भक्ती. कल्लेपणी नात जोडसूंचें अनुसंधानाक. जाल्यार अनुसंधान कायम म्हळ्यार त्या अनुसंधानांतन विभक्त जावचें ना, तो भक्त. आनी दुसरें कले ताका भक्त जाल की कल जाता, तागेल मीचे हांव म्हळें जे फट्ट मी आसता न्ही, ताजी विभक्ती पुरे गण पडटात. विभक्ती खंयच्यो? हांव म्हळ की हांव आसा, कोण की म्हळ की म्हाका जाय, हांव केल्लें, म्हजे खातीर सगळ्यांनी करता, म्हज्यान सगळे गूण आसा ती, हें मगलें तें मगलें तें मगलें हें मगलें सगळें अशी. आनी म्हज्यांत कल ना अशी. म्हजे पेक्षा कोणें बुदवंत ना असले नमने तेमी सगळ्यांनी म्हाका हो पंचमरा जॉर्ज म्हणलेल वरी संबोधन करता. अहो भो म्हण. तशी भो गमटें म्हणटा ती. भो शब्द म्हाका दिसता पंचम जॉर्जांत आयला की कल की आमचे गेल्यान भो भो म्हणटात न्ही, भो म्हळ्यार मस्त म्हण. तशी ते मस्त एक नमन्याचे स्वताचेरीची प्रिती, तें मी, त्यो विभक्ती पुराय वता ती. आनी मज्जान कोण आसत तो सद्गुरू आसत. तेमी ती मज्जांत आशिल्ली ती हांव ताका मायेन हें करता. तेमी मगल कलय ना, सगळें ताणें दिलेलेंच आसत. षष्टी विभक्ती गेली कडेरी म्हजे पेक्षा, अरे म्हजे पेक्षा कल्लें, म्हजे पेक्षा तो कितलो श्रेश्ठ आसा, म्हजे पेक्षा हांव खंय सूर्य आनी खंय काजवो. आय कॅनॉट कंपेर विथ हिम. अशी एक नमने थंयच एक नतमस्तक जावचें अनुसंधान. कडेरी म्हजे खातीर सगळ्यांनी करता, मज्जान थावन सगळें निर्माण जालें ना. कडेरी म्हजे खातीर कोणें करता, म्हजे खातीर ऑलरेडी करताच आसतो. फक्त आतां हांव दिवचें वरल्यां, हांव मातशी दिना. तो सगळें हांव मागन आसतना दितस देव परमेश्वरू. आनी हांव मातशी ताणें सांगिल्लें कल्लें करना, नुस्तें बयसून राबल्या तशी चलना. परमेश्वर म्हणटा सगळ्यांत म्हाका पळय आनी सगळ्यांक सेवा करी. तावळी तें एक हें कडेरी म्हाका जाय, हांव केल्लें हांव करूंक हांव खंय आसता, हांव खंय आसा. देवा हो देह तूं दिलेलो, हें मन तूं दिलेलें, हें सगळें हृदय सगळें तूं दिलेलें, ही एनर्जी तूं दिल्या. तूंच मगल सांबाळ. म्हाका अन्न तूं घालता, अन्नाचें पचन तूं करता, सगळे अवयव तूं चलयता, तूं चेतन जावन मगल भितर बसला. तावळे हांव म्हळ्यार कसली किश झाडकी पत्ती म्हाका कसलें अस्तित्व आसा. तें हांव म्हळ्यार वेव्हारा पुरती उरो देवा. तोवे वेव्हार तूंच घडोवन घे. जोडून या धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे बेच करी.
हो परमात्मा एक पण हृदयांत आयले न्ही आमी वायट कर्म करूंक शकनात करूंक शकनात. मंडळी आतां आमगेले चातुर्मास सुरू जाता त्या वेळी प्रत्येक जाण कलेपूण हें सोडलें तें सोडलें अशें करता. जाल्यार म्हाका तरी अशी दिसच्या लागल्या बुद्ध्यापूर्वक आमी कोणाकय दुखोवचें ना. हें एक व्रत आमी घेवया आशिल्लें. हें घेवया आमी सगळ्यांनी की चातुर्मासांत आमी कोणागेलें मन दुखोवचें ना. कलें म्हळ्यार तांतूंच आमगेलो परमेश्वर बसला. प्रती एकांत मोगल अंतस तोच परमेश्वर तांच्यांत आसा. तेमी तांगेलें मन दुखोवचें ना. कितलें तांणी वायट वागलें तर तांकां समजून घेवचें आनी तांणी जर आमकां कलें सवली भंय आमगेलें खरें चूक आसा की पळोवन न्हू तें सुदारचें पळोवचें. तशी केल्यार आनी आसतान समाधानान रावचें. हें इतलें आमी जरी चातुर्मासान केल्लें आमगेलें मस्त साधन जातली आनी अनुसंधान व्हरतलें तें परमेश्वरा लेगीत. तशी हें मीचें हें तर म्हाका जाय हांवांची तागल जायना पळय तो म्हाका सगळें दिता माग्ग नासतना दिता. शेवटी आतां पुरो म्हूण साकम पुरो म्हण कला पुरो आनी नाका मस्त दिल देवा आतां हांव दिवचें मोगल दिवची वेळ आयल्या म्हणना पळय ताका खुशी जाता. तर हें व्यक्त कशें करचें भजनान व्यक्त करचें. जर संत तुकारामान सांगिल्लें तशी माये विण बाळ क्षणभरी न राहे न देखता होय कासा विसर. हें पुरें. सगळीं जाण ताका कौतूक करता ती ताका खेळयता ती जिखयता ती सांज चेडक हांवच खंय वचूल्या एक दिवसा खातीर यो गलाटो रोण एक जाता तें चेडूं इत्ती केलें आयकना आनी आवस मेळ्ळी की तोंड पळोवंक रोण अशी नांका तोंडांतल्यान उद्द आयिल्लें आसता. सगळे दोळे नांक पुरें व्हांवता आसता. सगळें बुरशी जाल्लेलें आसता रोण तर तें आवसूक पळयलें की अशी जी मिठी मारता न्ही तशी आमगेली परिस्थिती जावंक तशी सतत आवसूं जाय चिक्के अशी तशी आमगेलें मस्त प्रपंचांत लक्ष गेल्लें की लगेच भक्त हो तशी आसता. तो प्रपंचांत इतलो गुंतना प्रपंचा पुरती गुंतना अशें म्हणना वेव्हार करता जाल्यार तो सगळें करता भगवंता खातीर करता लोकांत आशिल्ल्या देवा खातीर करता आनी तें अनुसंधान दवरून करता. तरी हे गूण कशी तर हांगा तांणी सांगलें भक्त आसता. भक्त कशी आसता भजनम भक्ती भागो भक्ती भंजनम भक्ती. तें करतना आमगेले वायट गूण कशें काडचे हाची वेवस्था. कोणें आमकां जर सांगलें तुगेले हे वायट गूण आसत आमगेल्या तोंडाक काळें लागल्या कोणें जर सांगलें तर आमी लगेच कांडेन पळयता ती खरें लागलें की कल्लें म्हण. जाल्यार तुगेल मनाक हो दुर्गूण लागला म्हणल्यार आमकां इमिजिएटली वायट दिसता कोप येता तूं कोण हळो सांगतलो म्हूण. अरे जाल्यार आमगेले दुर्गूण आमकां दिसना ती आमकां तांगेल्या दोळ्यांतूं आमगेले दुर्गूण दिसतात आनी आमी तांगेले दोश काडटा बसतात. तें खरें म्हळ्यार आमच्यांत आसतात तर तो जेन्ना पॉयंट आवट करता हे तुगेले दुर्गूण आसा ती म्हण की आमकां भारी अपमान जाता. तशी कर नासतना भंजनम भक्ती हे सगळे वायट गूण आमी काडचे प्रयत्न करचे. भागो भक्ती भंजनम भक्ती आनी भज सेवायम प्रत्येकागेर सेवा करता बसचें. हें भज सेवायम हो भक्त तरी सद्गुरू जो आसता न्ही तो स्वता भक्ती करतल भक्त आसता. सदा बोलण्या सारिके चालताय सतत अनुसंधान परमेश्वरा लागीं सतत चिक्के म्हळ्यार भायर उरलेले म्हूण दिसता जाल्यार अंतरान तूं थंय तो जोडलेलोच आसता. जशी हो म्हणटा हांव आवसू घाल पांयार बसून जायतें करता. एक चेडूं पळय आवसू आप्पड मी नॉट म्हणटा ती म्हजो पप्पा म्हणटालो आप्पड मी नॉट म्हाका आपूं नाका म्हूण ताका आपूणचें ना कोणें जाल्यार कोमणें करता आवसूल पांयार बसून सगळे नमण्या कोमणें करता. लोकांक मोग येता यो रे म्हणलें यो रे म्हळें ना येना आवसूल पांय सोडून येना. तशी आमगेलें हें जमका आमी सगळें करका जाल्यार धांवन येवन आवसूल पांयार बसता. अशें जें आसा तें अनुसंधान तो भक्त तो कशें आसता सद्गुरू तो पयलीं तरी भक्त आसता आनी ज्ञानी आसता. ज्ञानी म्हळ्यार कलें ताका आत्मज्ञान जाल्लेलें आसता. म्हाका आत्मज्ञान जायनी म्हणटा तो पण ताका जाल्लेलें आसता. ताका लोकांक प्रूव करची ताका गरज आसना तागेलो धुनकीत आसता तो कळ्ळें. ज्ञान जाल्लेलें आसता कोणाक सांगची कल गरज आसा कोणें ताजें सर्टिफिकेट दिवची कल गरज आसा. तो ज्ञान स्वरुपच आसा. गोड म्हाका खावचें मेळ्ळें म्हाका ताजी गोडी कळ्ळी किंवा म्हगेलें पोट भरून हांव जेवलां
हां दुसरी कल म्हणटा ती अयो कसलं हा 4 दिवस उपास की कले म्हणत नाही हांव समाधानान तसं हांव जेवला म्हाकाच कळटा न्ही हांव जेवला म्हूण पोट भरलें हांव तेमी ती तें जें ज्ञान जाल्लेलें आसता ज्ञान हांगा ज्ञान म्हळ्यार आत्म्याच अनुभव आत्म आसची आमगेल्यान प्रत्येक वायट मनशान सुद्दां ताका आत्माची तागेलें शरीर चलयता सगळें मन चलयता शरीर चलयता सगळें आत्म करता तो परमेश्वरागेलो अंश आसा तो सगळें चलयता जाल्यार ते हें ज्ञान म्हळ्यार तें रियलायजेशन हय तो चलयता हें सतत आमकां फील जो आसा तो सतत आसता ताका आत्मज्ञान म्हणटा तें जाल्ल्यार मगल किंमत कमी जाता कळ्ळें म्हळ्यार एक तर ताका इंधन म्हळ्यार नामस्मरण आनी श्रवणम किर्तनम विष्णू स्मरणम ते पुराय पायरे तो भक्तीच पायरे ओलांडून हां तो सतत त्या अनुसंधानांत राबना पडे ताका ज्ञान आनी मेळोवंका म्हूण मुख्य ज्ञान मेळोवंच खातीर म्हूण करना तो सेवा भावाने निरपेक्ष भावाने खरेंच ताका दिसता मंगलवारीच तो न्हय कोणें स्टेप इन टू शूज म्हणटात ते गेल समासान तूं समर्थांनी म्हणलेलें की तो म्हणटा न्ही कल्ल्या वेल्यान आमकां जन्म आसा आमकां परत जन्मची ना अशी ना तशी ना मस्त आर्ग्यू करता तो श्रोता तावळी समर्थ सांगता ती तशी ना बा मरण मरण हें आयलें की पुनर्जन्म आसची जो पर्यंत तुमगेलें वासन आसा तो पर्यंत पुनर्जन्म आस जाल्यार ज्ञानी मनुष्य जो आसा ताका पुनर्जन्म ना कल्या म्हळ्यार तागेलें वासन पुराय गेलें तेमी ती तोवय देहांतान भायर पडता सूक्ष्म देह घेवन जाल्यार तो ताबडतोब परमात्म्यात विलीनच जाता गुरुतत्वांत एक जाता तो आनी हो तशें न्ही हो कठीण फुटबॉल सो तागेलें अंतकरण घेवन हांगा थंय फिरता आसता आनी तें नुस्तें अंतकरणाक माध्यम कले ना देह सुटलेलो आसता ताका कले करूं जायना म्हणा पडटा दुसरो देहात शोध हाड तूं हांगा थंय फिरता राबता वायुरूप दिसना कोणाक पण तें आसता आनी तेमीच ताका तरीके ते अज्ञानी मनशाक पडटना तावळे समर्थांनी ज्ञानांक सांगल्या की तुमकां ज्ञान जाल्लें म्हूण दुसऱ्यांक तुच्छ करची ना खरो ज्ञानी दुसऱ्यांक केन्नाय तुच्छ करना उलट तो जो कश्टकाण ज्ञानी जाल्लेलो आसता आत्मज्ञान मेळयल्लें आसता ताका बरोबर हे अज्ञानी मनशांक प्रॉब्लेम्स कळटात खंय खाचगळें खंय नेमकें शिरकलां तागेले प्रॉब्लेम्स नेमके कळ्ळे तागेले प्रश्न कळ्ळे हें ताका कळटा आनी तो सम उत्तर दिवन ताका वयर काडूं शकता ताजे खातीर जो बुडतो आसता उदकांत हां समुद्रान बुडता ताका काडूंक जो वचूला ताणें त्या उदकांत वचका लागना ताण लेगीत उदकांत पांय दवरून तशें तागेले लेवला वचून तो समजायता कशी म्हण तेमी त्या वेळार त्या समर्थान सांगलें की एक मस्त जागी जाला जागृत आस आनी एका निद्दांत घोरतो आस पर्वता अयो हो कल्ल्या पर्वत बा अजुनी कशें जागी जायना अशें म्हणच्या जायना तो पर्वत कल्ल्याक म्हणून कळका जाल्यार यू हॅव टू स्टेप इन टू दर शूज ताका कलेपणी दूख आसतली ताका कलेपणी हें आसतलें एलमेंट्स आसतले आनी त्या हांत तो न्हिदलो आसतलो तर ताका खंय पुणी दुखता म्हूण तो पर्वता तूं तशी न्हिदोन पळया तूं इमॅजीन करी तुका तशें दुखता असं म्हण सादें मात्तें दुखल्यार आमी खंयचोय अवयव जो दुखता न्ही मात्तें दुखल्यार दिसता यो बा मात्त्या दुखी नाका दुसरी खंयची दुखी जायत कडेन मात्त्या दुखी जाली तूं बरी जाली आतां कुर्टा दुखी अयो देवा कुर्टा दुखी नाका बा मात्त्या दुखपणी परवडलेली कडेन दाड दुखच्या लागली ओ हो ठणक मारता म्हळ्यार कल्लें कसली करका म्हणून कळना तशी प्रत्येकाची दुखी प्रत्येक लागली त्या वेळा पुरती ती ग्रेटच आसता अनबॅरेबल आसता तर ती समजून कोण घेवचें तर तांणी समर्थांनी सगळ्यांक ज्ञानाच्या मार्गाला गेल्यांक सांगल्या की असल्यांक अज्ञानी मनशांक तुच्छ लेखून सोडून दिवं नाका आपणा सारखे करिती तत्काळ तशी तुम्ही ताका बरोबर घेऊन चमकयात एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत ता कमी लेखूनात यो बाबा आपण असं नव्हे म्हण अशी जे हे आसता तें करा ती म्हण सांगल्या कळ्ळें तर तशी तो ज्ञानी आसता ज्ञानी आशिल्ले तरके तो विवेकी म्हळ्यार कळ्ळें योग्य विचार करता मनुष्य आमचे बरीशी तागल देह आत्मज्ञानी जो सद्गुरू आसता किंवा ज्ञानी मनुष्य आसता सद्गुरू बरो खरो सद्गुरू तो विवेकी आसता म्हळ्यार कायम तो योग्य विचार करता योग्य म्हळ्यार कळ्ळें की आतां ताल्ल्या कोणें मार्गदर्शन घेवच्या वचूलें तरी
सगळ्या काही सब घोडे 12% अशी करना, तर तांक तांगेल क्षमतेप्रमाणे तो तांक मार्गदर्शन करता. तांक कोण अगदी बद्ध असता ती नुकतेच तांक आपणाक चूक इकल जाल्ल्या म्हणून कळता. तांक तो पयलीं फुंकर घालता तांगेल्या दुःखाचेर. एकदम उपदेश करता बसना तूं अशी करी तशी करी म्हणून. ना ना कांय काळजी करू नाका आनी वायरेंच्या जाता हांव तुका शिकयता, मत सांगात यो अशी करून ताका धीर दिता. वेरे थोडे हे चिकेची तांत रूळ लाभा ता वळी तांत समज साधन करना जाल्यार ताका गवजी घालता. हें अशें करता तशें करता शिस्त लावच्या पळयता. आनी व्हड जायना पण आनी ताका कले म्हळ्यार ह्या मार्गांत आनी म्हानतारपणान तरी ताका हात दिवच्या. सद्गुरू आमची माय मनुजा सद्गुरू आमुचे तात, बालपणी चुकता प्रेम भरे शिकवी, बालपणी चुकता प्रेम भरे शिकवी, गोंजारुनी माय मनुजा सद्गुरू आमची माय. तारुण्याच्या मस्तीमध्ये तारुण्याच्या मस्तीमध्ये चुकता दाविती धाक मनुजा सद्गुरू आमुची तात, सद्गुरू आमुचे तात मनुजा सद्गुरू आमुची माय. कढरी म्हानतार जालो. वार्धक्याच्या वाटेवरती सावरुनी देती हात मनुजा सद्गुरू आमुचे तात, अंतकाळी अन मोक्षासाठी बोलविती मुखी नाम मनुजा सद्गुरू आमुची माय. अरे सद्गुरूंगेल जबाबदारी कितली. नाना नमुन्याचे अवस्थेंतले लोक येतात, क्षमतेचे लोक येतात. कल्ल्या कोणाक अजिबात देव म्हणा कल्ल म्हणून संकल्पन सुद्धा होत असना तसले असतात. थोडे चिके चिकेच मार्गाला गेल असले ते, थोडे चिके मार्गाला की तारुण्य तारुण्य म्हळ्यार देहाच एज नाही. हांव इतले साधन करता हे गर्वान मस्तीन इल्ले तांकां समज जाग तांगेले दाखोवचे. हें काही ना मुखार वच हांगा राबू नाका. जशी ते हे येता न्ही मध्य स्टेशनार पुणे वतना बटाट वडे विकता ती कर्जतनी थंय लोक मस्तड तो गुदावतात आनी ट्रेन चुकून वता थंय लायनी राबून. तशी जावं नये तेमी ती राबू नाका. गो अहेड गो अहेड गो अहेड अशी. हें पुणे न्हय, हें मध्य स्टेशन आसा. थोड चिके कले परमळेंच्या लागले आमगेल खरेंच कोणकी अगरबत्ती लायिल्ली आसता. आमकां दिसता आमगेल भितर म्हणून परमळ येता ती. ओके परमळ जाल्यार परमळ घेया ती आनंद घेया ती पण मुखार वचा ती. तर तारुण्याच्या मस्तीमध्ये चुकता दावी ती धाक. आणि त्यावेळेस ते सांगतात आता आपण की बुदवंत झालो आज म्हाका साधन करच्या वेळ मेळ्ळी अशी ही सबब आसता. तरी तावळी हे सद्गुरू ताका समज सरळ करतात. अशें चलची ना नाल्यार मुखार पंदोन येवं नाका अशी. कडे म्हानतार जायना पळय ताका बड्डी घेवन चमकता. ताका भंय दिसता आपणाला आयुश्याची उतार भंय जाल्या. तावळे सद्गुरू ताका सांगतात इट इज नेवर टू लेट नेवर टू अर्ली. आपण आसनमे हांव तुका हात दिता आशिर्वाद देती आशिर्वाद. मनुजा चालवी ती धरुनी हात आशिर्वाद दिता ती ताका हात धरून चमकयता ती. यो पाची यो भंय सांगा कल जाय तुका कांय काळजी करू नाका सगळं समज जातलें. तुका साधन समज चल्ल्या अजिबात काळजी करू नाका. तूं फ्रीच आस. फक्त देवाल नांव घेता राब जशें जमता तशलें. तूं बैसून घेवचें जायना वे न्हिदोन घे हरकत ना पण मनान घे मनान घे. हें आधार भक्कम दिता तो सद्गुरू. आनी कड्डेरी अंतकाळी आमगेल तोंडान तें नाम यावो हें ते पळयतात. जाल्यार अगदी उपजलेल चेडा जो बद्द आसता पयलीं पण तायिल्लो आसता जप घेता तो करता की ना म्हणून तांकां कळटा. तो जर करना सद्गुरू स्वता बैसून ताका ताजे खातीर अनुश्ठान करतात रात्रीच बैसून. तांकां कल पडल्या ना जाल्यार कायम करना ती तशी. हें तांणी सांगलें विवेकी विरागी वैराग्य प्रचंड वैराग्य सगळें करता ती सगळे व्यवहारूय करता ती. जाल्यार पयशा मागशी लोकेशण आनी वित्तेशण ना. ईशणा म्हळ्यार इच्छा आकांक्षा वासना. तशी लोकेशणा म्हळ्यार प्रसिद्धीन परांग मुखते तें आसकिना तें पळोवंका. आमी ही सगळी कल खातीर दिल्यान ती
की आमी सद्गुरू मना तोच शोधून पाय. हे सगळे गुण, एकय गुण कमी असल्याने तो बरो सद्गुरू न्हय. एकय कमी आसना. तशी वैराग्य स्किना तो पैशा म्हापशे की केले तें पळोवका. कडे कृपाळू. कृपाळू म्हळ्यार कलें आतां कोणाकय दिसता कृपाळू म्हळ्यार दयाळू, सगळे भोवन भोवन दिवचें, ताका कृपाळू म्हणनात. समर्थ सांगता ती कृपाळू म्हळ्यार जो शिश्याक स्वावलंबी करता. आतां आमगेले चेरडाक नवीन पाय येता तेन्ना ते चमकूनच्या शिकता, मस्त पण पडता. पडले की रडता भोकाड पसरून. ताबडतोब कोणें जर ताका उबारून घेतलें, यो पळ रे तूं, खंय लागलो तुका, आनी आनी जोरान रडता. जाल्यार हांव सांगता ना, ती बाजू बशिल्ली आसता. ती म्हणटा उठ परा, यो 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 चमक खले जायना. हात रे तुका, कोण लायले तुका, कोण मारलें, आमी ताका बू करया म्हणून अशी समजावन. तशी ते कृपाळू म्हळ्यार कलें की हांव पडतन पडतन प्रत्येक क्षणाक उबरा उबरा, उत्तिष्ठत जाग्रत, उत्तिष्ठत वरान निबोधयत, सम कळसरी चलत राब, चलत राब. हें शिकयता तो सद्गुरू. तो आमकां स्वावलंबी. आनी कृपा, पा म्हळ्यार पहाट. पहाट म्हळ्यार फालफालें. तो आमगेल्या जिवनांत तूं फालफाल करता. क्रू म्हळ्यार करचें हो धातू. क्रू तो फालफाल करता, फाल्य करता आमगेल्या जिवनांत. सद्गुरू आयले की पयलीं कशें कळटा आमकां बरो सद्गुरू मेळ्ळो म्हणून, की आमकां बरें मार्गदर्शन दिसचें लागता आनी ताचो फायदो आमकां, आमगेले वाट कसली, आमगे ध्येय कसलें हें ताबडतोब आमकां कळून येता. कळ्ळें तशी. आनी तो मनस्वी आसता. मनस्वी म्हळ्यार तूं म्हाका हांव 5 मिनटाचें अपॉयंटमेंट घेतल्या, म्हाका परत ऑफिसा वचचें अशी ना. तर ज्या दिवस तुमी अनुग्रहाने घेवच्या म्हणून वता ती, सगळो दिवस रज घेवन वचा ती. कितलोय वेळ लागत, कितलो वेळ लागत. ऑफिसांत हांव चिके कन्सेशन घेता 1 तास बरी म्हूण तशी चलना. कळ्ळें म्हळ्यार गुरू कितले वेळ आमगेले घेतले पेक्षा आमकां दितले. आमगेले घेवचें कलें आमकां दितले. कितले ते दिता तितलें बरें न्हय. तावळे ते मनस्वी. एखादे गायनगारी जशी गायन म्हणता वता, आलापाचेर आलाप, लोक मंत्रमुग्ध जातात. कोणाकय घार विचार सुद्दां येना. तशी खरे सद्गुरू चरणांचेर बसल्यार आमकां परत येवंका म्हूण दिसना. त्याचे हातूंत तूं मन दुसऱ्यान तूं विचार वचना तिची. तशी क्षमावंत. आमगेले जर क्षम करतल, खरो क्षमावंत जो आसा तो सद्गुरूच. आमी कितलें वायट वागता ती, कितलें सांगिल्लें कसलेंय करना, तरी की आमकां सामावन घेता, आमकां समजून घेता. आनी तो योगी. योगी म्हळ्यार इतलें सगळें करून सुद्दां अकरता, भोगून अभोगता, तसलो ताका योगी म्हणटात. तशी प्रभू. प्रभू म्हळ्यार कलें, प्रभू म्हळ्यार नुस्तें देव न्हय. प्रभू प्रभू कल्ल्या म्हणटात देवाक, तरी प्रभुत्व आसता तालें. गाजोवचें तितलें सामर्थ्य आसता. पण तो सगळे कडेन गाजयना. खंय केन्ना रिक्वायर्ड आसा, कितलें गाजोवची गरज आसा तितलेंच उपयोग करता, तितलेंच उपयोग करता. आतां चांगदेवा शिकोवचे खातीर ज्ञानदेवान वणत चलयली अचेतन. जर ती वणत प्रत्येक कडेन तेंच करता बसले तो, हां वणतीर बसूनच सगळे कडेन वचचें अशें केलें वता न्हय. ना बा, भिक्ष मागू वचून झोळी घेवन ताबडतोब तशी. तर ते त्या बाबतींत वाट्टेल थंय प्रभुत्व दाखोवची ना, देखाव करचो ना. ते प्रभुत्व इंट्रिन्सिक वॅल्यू तागेली, ते सद्गुरू गेली. हां तर त्या बाबतींत तो दक्ष आसता. खंय दाखोवचें प्रभुत्व, केन्ना दाखोवचें, कितले मट्टाक दाखोवचें, कोणा मुखार दाखोवचें, हें सगळें दक्ष त्या बाबतींत. व्हेरी अलर्ट. व्युत्पन्न. व्युत्पन्न म्हळ्यार सर्वश्रुत, बहुश्रुत, मस्त वाचन, मस्त हें सगळ्यांत इंट्रस्ट घेवन कोण कल प्रत्येक कळ्याक शिकचे सारकें आसता. ते शिकून घेवचें मात्र न्हय, शास्त्र वाचचें, शास्त्रान कल सांगलें, हें सांगलें, म्हाका कल्या अनुभव येयनी तरी ते अनुभव घेवच्या पळोवचें, साधन वाडोवचें हें. आनी चातुर्य म्हळ्यार चतुर. बावळट आसनात सद्गुरू. तांकां सम कळटा कोणाक कशें हँडल करचें. आमी बरें, आमी म्हगेलें हें चलता तें चलता, गुरूंक ताबडतोब कळटा आमगेले कले चल्ल्या म्हणून. आमी कलेन निपोवच्या शकनात. तर असलो जो सद्गुरू जर आमकां मेळ्ळो तर समर्थ सांगता ती तयाचेन योगे समाधान बाडी. म्हळ्यार एक नमुने ते शांत दोळे वात्सल्य जिरपता ताका दोळ्यांत तांकां. तसलो जो मेळ्ळ की कल जाता आमकां समाधान, एक नमुन्याचें आंतरीक समाधान जाता. समाधान ही जी वृत्ती आसा पळय ती कायम आसता.
पण ते समाधान मेळ्ळे थेंबे थेंबे तळे साचे तरी असमाधान कोण घेवची ना. आय रिफ्यूज टू बी अनहॅपी. आयुष्यांत मस्त वाईट प्रसंग येतले, मस्त कलकल घडता, कोण वत्ता नात्यांतले, कोण करता हें तशीच जावचें. ताज्यान बर आमकां आनंद जायना, पण हें अशीच जावचें. तर आशिल्ल्यान तूं समाधान मानून रावचें. हें समाधान तर त्या सद्गुरूक पळयल की समाधान जाता. भाणे म्हळ्यार आमगेल्या आंगान तूं येता तें समाधान. वस्तीक येता, राबूक येता. आनी कशी समाधान कोण घेवचें हें तो शिकयता, तो सद्गुरू. तेमी समर्थांक म्हणटा ती जनी भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी कृपाळू मनस्वी क्षमावंत योगी प्रभू दक्ष व्युत्पन्न चातुर्य जाणे तयाचे न योगे समाधान बाणे. जय जय रघुवीर समर्थ. तशी अंजने शिवाय अंजन घाले शिवाय ब्रह्म आकळना, गुरू अंजना शिवाय. जाल्यार तें कळस जाल्यार पयलें गुरू सोदून काडका. गुरू सोदून कशी आमगे कल अवकात आसा आमी गुरू सोदतली. आमकां तितलें ज्ञान आसलें तर आमी फक्त नामस्मरण करता रावचें. तर आमगे सद्गुरू आमकां सोदून येतात, आमकां सोदून येतात. हें तांगेलें करामत आसा. खरे सद्गुरू आसत न्ही, तांकां बरोबर कळटा खंय कल दवरलेलो आसा परमेश्वरान आमी. ते आमकां सोदून येतात. भले आमी बद्द आसूं, आमकां सोदून येतात तें सिद्ध करचे खातीर. तेमी ती हांगा आमी मना श्लोक जय जय रघुवीर समर्थ. आतां आमी दासबोधाल्या वळया. आजी 8वो समास आसा. 7 समास जालेले आमगेले, वय की न्ही. तर हांगा 7वे समासाचें नांव केलें आशिल्लें विकल्प निरसन. खंय नवें विकल्प निरसन नांव आशिल्लें. तर प्रत्येक वस्तूक तांणी सांगलें एक बहिरंग आसता दृश्य आनी स्थूल, आनी अंतरंग तें अदृश्य आसता, सूक्ष्म आसता. जाल्यार अंतरंग श्रेश्ठ आसता. तरी श्रोत्यान पुनर्जन्माचो प्रश्न काडलो. ताजे पयलीं ताणें एक प्रश्न काडिल्लो की पयलीं स्थूल निर्माण जालें की पयलीं सूक्ष्म निर्माण जालें. तावळे तांणी सांगिल्लें पयलीं किडे निर्माण जाले. कडेन किड्यांनी घर सोदून काडलें. पयलें आत्मतत्व कडेन तें शरीर निर्माण जालें. त्या शरिरान तो राबलो. कडेन त्या शरिरान आत्म्याक घेवन आपणाक राबू घर जाय म्हणून घर तयार केली, वय की न्ही. तर स्थूल हें नंतर जालें आनी सूक्ष्म पयलीं जालें. आतां पुनर्जन्माचो प्रश्न म्हळ्यार पयलीं स्थूल की पयलीं सूक्ष्म तें जालें. कडेन अज्ञानी कल म्हणटा मनुष्य हें ना, पुनर्जन्म नाची. मनुष्य मरता, अरे जन्म येवचे पयलीं कल जाल्यार म्हाका कसलें गोत ना, सगळें विस्मरण. मोन वचना फुडें पुराय विस्मरण. कल्ल भरलें मनुष्य व्हरता ताजें मरता ताजें कल्ल भरलें. तर कल्ल म्हूण जन्मा येतलें. खंयचे जन्मा येतले आमी ताका जन्म ना अशी. जाल्यार श्री समर्थ कल सांगता ती जो पर्यंत मनुष्याक आत्मज्ञान जायना, म्हळ्यार आत्म आस्त थंयची, जाल्यार ताजें ज्ञान जायना, ताजें रियलायजेशन जायना की हांव म्हळ्यारीच आत्मतत्व. हाची जाणीव जेन्ना जायन जो पर्यंत जायना तो पर्यंत जन्म मरणाच्या फेऱ्यांतल्यान ताका सुटका जायना. मागीर जन्म घेता, कल्ल जन्मा येता. मनुष्य मरना पळय तागेले कल्ल भायर पडटा. होच प्रश्न नचिकेतान यमधर्माक विचारलेलो. कल्ल भायर पडटा आनी भायर पडटा कसले जन्मा येता आनी कल खातीर जन्मा येता. तावळे तांणी हांगा सांगलें की जन्म घेता ती वासना. वासनेन बरबटलें अंतःकरण आमी मरतात पळय त्या वेळार तें भायर पडटा. आनी मृत्यूच पेल्ल्यान वचूंक आत्मज्ञाना शिवाय पर्यायूच ना. तेमी पयलीं कल करता मनशान हे सगळें वाद हातून जन्म आसा की ना की ना हें सगळें पळोवन पेक्षा सद्गुरूक सोदून काडा ती, ताजे खातीर नामस्मरण करा ती. आनी सद्गुरूंक संगतीन तूं किंवा सत्संग कर न्हू. सत्संग म्हळ्यार नुस्तें मनुश्यागेलीच संगत न्ही, नामाची संगत. सद्गुरू नामाची संगत जी आसता परमेश्वराल्या तोवय सत्संगची, सत्याक संग. नाम हें सत्य आसा. तेमी ती तरी ताका आत्मज्ञान जावंका जाल्यार तांकां कल करका संतांक संगतीन रावका, साधन करका आनी आत्मज्ञान कोरून घेवका. जाल्यार तें कोरून जाता म्हणसर आत्मज्ञान जाता म्हणसरी
ताका पुनर्जन्म काय चुकना जाल्यार होडना तांणी सांगलें. श्री समर्थ म्हणटात ते दयाळू कनवाळू आसा ती, कृपाळू दासपाळू. ते अज्ञानी लोकांक तुच्छ लेखनात, ते तांकां सर्वस्वी मदत करच्या तयार आसात. ते बाकीच्यांक सुद्दां सांगतात, नेणे दुसऱ्याची तळमळ ते मनुष्य परदुख्ख शीतळ. कोण एक रडता दुखीने, अयो हकल नाटक करता म्हणजे अरे तागल दुखी तुक्क जाल्यार तुका कळतलें न्ही कशें जाता. तरी काहीच नेणी जे ते अज्ञान, कल्लें कळना ताका अज्ञान म्हणटात. आनी सकळ जाणी जे ते ज्ञान. जाल्यार हे दोनूय वचका तावळी आत्म्याचो अनुभव येता. ते तांणी गेल्या समासान तें सांगलें की सगळें जाणता तें ज्ञान. तर हांव जाणता ही जी मीपणा जाणीव आसा ती वयर राबका म्हळ्यार ताचें पर्यवसान विज्ञानान जाता. आनी तें विज्ञान म्हळ्यारीच स्वये आत्मा, तोच मगल आत्मा. आत्त आयचे हांतू देहांत निरूपण हाजें नांव आसा. गेल समासान तूं मुखार आयिल्लो प्रश्न केलो आशिल्लो की ज्ञानी पुरुशाक परत जन्म येना आनी अज्ञानी मनशांक परत परत जन्म घेवंक लागता अशें तुमी सांगलें. तें कशी कल खातीर म्हण. तर ज्ञानी मनशांक अनुभव केलो की मनुष्याक जशी दृश्य, ज्ञानी मनशाक कळटा. हांगा समर्थ सांगता ती की मनुष्याक 2 नमूने देह असतात. एक स्थूल देह असता म्हळ्यार कळ्ळें, आमगेले अस्थी आनी रक्त हें तें मांस पेशी स्नायू स्किन पुरें मेळून तो स्थूल देह म्हणटात. प्रत्यक्ष ते इंद्रियांक गोचर आमकां दिसता. सगळे हे अवयव आमगेले जड अवयव ते पुरे दृश्य. आनी ताका चलयतलो एक आत्मा आसता न्हय भितरी, ते चलयता. तर ताक जी सांगात ते चलयतना मदत करूंक एक सूक्ष्म देह आसता आमगेले भितरी. तो कसले आसता की प्राण मन बुद्धी अहंकार वासना हे पुरे जे असतात न्ही तो सूक्ष्म देह म्हणटात. आतां वासना कशी निर्माण जाता. आमी जन्मा येना पळय, आमी दोळ चेडूं उगडटा तावळी ताका म्हळ्यार हांव हाजी कोणकी आसा म्हूण जाणीव जाता. पळोवन 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 ताका इच्छा जाता ती कडेरी म्हाका हें जायी म्हाका तें जायी इच्छा कडेन जायीची. हवं मला हवं हें जाय म्हूण दिसता, हें जाय म्हूण दिसता. ही वासना. कितलें खाल्लें तर की आनी खावंक म्हूण दिसता, ही वासना. खंयच्याची अती जाता ती वासना. आनी ताची अतृप्ती वासने पूर्ण कल येता, अतृप्ती येता. आनी सद्वासना आसता न्ही ताज्यान तळमळ निर्माण जाता. सद्वासना म्हळ्यार लोकांक बरें करता हें करता ती एक वासनाची, ती एक वासना जाल्यार ती सद्वासना. ती लोकांक बरें करता ही वासना. ते हे दोनूय वासना कोणाक सद्वासन आसता कोणाक दुर्वासन आसता. तर ती वासना म्हळ्यार इच्छा, अतृप्त इच्छा. अयो इतलें हें केलें इतलें तळमळेन हांव शिकयलें जाल्यार तांच्यान कसलो फरक पडनी मग. तरी परत ते गुरू परत येतात, कितले फंत जन्म घेतात, अवतार घेतात, स्व इच्छेन जन्म घेतात आनी तांकां बद्ध आशिल्ल्यांक सिद्धात्वा पावनच्याक मस्त मदत करतात. सगळे खस्त काडटात व्यवहारांतले सगळे. आनी बहुतेक ते गरीब जावन जन्म येतात म्हळ्यार सदां तांच्यांत राबता ती त्या अज्ञान लोकांत तांची बारी वागतात तरीकय तांगे सगळे हे जमोवन राबतात. म्हळ्यार स्वताक ज्ञान तशीच आसता तांगेलें आनी आपण कोरून दाखयता ती पळय तुवें तशीच आस, तुकाय आत्म आस, तूं सुदार म्हणून गमटें करून ताका शिकयतात. अशी हे जे आसता तेमी ती तो वासनात्मक देह आसा न्ही, अतृप्त इच्छा बरी वायट वासना. ती वासन जेन्ना भायर पडटा ती वायुरूप आसता, ती शरिरा भायर पडटा. आनी वासन पुर्ती करूंक ते वायुरूप आशिल्ली ती देह ना ताका, देहांतल्यान भायर पडली. स्थूल देह लागता, माध्यम लागता न्हय. उद्दां थंय दवरल्या जाल्यार आमकां देह ना, आमी पित्तल कशी, आमकां तान लागल्या. उदक दिसता असं पण ते पिवच्या जायना, ताजे खातीर देह जावंका. देह आशिल्ली तर कसलेपणी माध्यम, तोंडपणी माध्यम लागता. तोंड उगडून आमी नळा मुळान तशी पावस पडटा सुद्दां आमी तोंड आ करून पितात, ओंजळीन उदक पितात, कसले तरी माध्यम लागता. तशी ही जी वासना अंतकरण जे भायर पडटा तांतूं भितर आत्मबद्ध आसता आनी तें वासन पूर्ण जाले शिवाय ताका परत परत जन्म घेवंक लागता. फक्त जे सद्गुरू असता ती
तांगेल अगदी सद्वासना आशिल्ली ती त्या मनान पळ्यारी ते सरळ हान तूं पर गुरुतत्वांत एक जावचे शकतात जाल्यार तांगेल तळमळ इतली आसता की ते परत परत आमच्यासल्यां खातीर परत अवतार घेतात आनी आमकां म्हळ्यार त्याच देहांत पण ते आत्मज्ञान जाल्लेले मनुश्य असतात ते सम गायड करतात आणि हे तशी न्ही हे सूक्ष्म देह जे कोणाक कशी वासन आसता कोण बरी वासन आसता सात्विक राजसीक तामसीक त्या प्रमाणे ते कोणकी म्हणलेले मनुष्याचो जन्म कल्या वेल्यान मेळटा व्हड जाल्यार तेका म्हण ना बा मनुष्य मेल की ताका मनुष्यच येता म्हूण जाल्यार मागीर तिसऱ्याने हासता सांगलें तो मनुष्य जावन येता आसतलो पण मनुष्य घोडसो वागता म्हूण मनुष्याक जन्मा येता जाल्यार वागता घोडसो म्हळ्यार घोड्याल प्रवृत्ती तागेली तशी गाड्डवशें वागता म्हूण बुद्धी नातील मंद बुद्धीचो तशी वज्य वंत राखता अशे नमुन्याचे नाना नमुन्या जन्म तांकां मेळटात जाल्यार ते प्राण आसत न्ही भायर पड अंतकरण ते वेट करता कसलें तरी माध्यम जाय म्हणून आनी तांगेल हक्क प्राप्त जाल्ले की ढकललेले वारी म्हळ्यार ताका चॉयस आसना ताका जन्म घेवंकाची लागता आनी सगळे परत उपभोगका लागता कोण कोण जीव काण घेता ती हें करता ती तांकां दीस जीव काण घेतली की जाल्लें सगळो खर्च ना बा खर्च ना ऑन द कॉन्ट्री तांकां दिसता ह्यो देहांत आशिल्लें तरी बरें आशिल्लें कलेपणी करी आशिल्लें आतां मदें लटकलो त्रिशंकुसो कोणें ना एकल्यानच करता तशी तर दे वेट फॉर अनदर बॉडी आनी परत येतात म्हळ्यार तर तांणी सांगल्या मरणासन्न मनुष्य आसता न्ही तागेल हृदयाचे भायर वच्चे द्वार मरचे वेळार एकदम प्रकाशीत जातले आनी त्या प्रकाशाने एक एक फक्त जीव दोळ्यांतन नाल्यार माथ्यांतन सहस्रारांतन किंवा शरिराची बाकीची द्वारांतन भायर पडता आनी सूक्ष्म देह शरीर सोडून वचूं लागलो की आमगेल प्राण म्हळ्यार वायू प्राणवायू ताजी मागशी वता श्वास ना जातात आनी कड्डेरी त्या प्राणाची मागशी सगळे सूक्ष्म देहाची इंद्रियां म्हळ्यार आमगेल वासना बिसना सगळं अंतकरण भायर पडता मन बुद्धी अहंकार वासना इत्यादी सूक्ष्म देह हो विज्ञानमय जाता कळ्ळें आनी ताचे सर्व संस्कार मेळून एक फुटबॉलसो जाता आनी भितरी आत्माबद्ध तर जेन्ना पुरे संस्कार वतले आमगेले ते संस्कार कशी वचे परत जन्म घेवचो परत साधन करची आनी साधन कोरून सत्संगांत राबून सद्गुरूंगेल सेवा करून तत्विद्धी प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षित ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः त्या तत्वदर्शीन तांकां शरण वचून आत्मनिवेदन कोरून श्रवण भक्ती नामस्मरण भक्ती आत्मनिवेदन भज सेवायाम सगळं कोरून ते आपणा संस्कार काडटात येवचे कल्याक संस्कार घालोवच्याक जाल्यार मस्त कल जाता तें एक भंय आसता आमी ह्याची देहांत कल खातीर ह्याची देही ह्याची डोळ्यान मुक्त आमकां कल्ल्या म्हणटा ती संस्कार घालूंक खातीर कल्या म्हळ्यार नवीन नवीन आतां कितले शोध लागता आसत म्हळ्यार आकर्शण इतलें आसत मनुश्याक न्ही आमी चेडूं म्हूण जन्मा येना पळय आनी परिस्थिती बदलतली आनी आमी तांत एंटेंगल जातली आनी आमी संस्कार काडूं म्हूण येयले मनुश्य आनी जास्ती संस्कार करून ताजेर अनेक थर घेवन भायर पडटा म्हळ्यार आमी सुटचें केन्ना ताजे खातीर नो उधारी ना ह्याची जन्मान जें करचें तें करचें अशी ते सांगतात तेमी ती जन्मोजन्मी साधन करून सत्वगुणांचो उत्कर्श करून जीव एक पण वैराग्य संपन्न जालें न्ही तरी मात्र वासना ती हळू शनै शनै क्षयत पावता तावळ आत्मज्ञान जाता मागीर ताका पुनर्जन्म ना ताचे खातीर पयली कल करता सद्गुरूंचो शोध घेवंका शोध कशी घेवंका तावळी मना श्लोकान सांगिल्ली वारी तशी शोध घेवंका आतां आमी हांगा तो हें वाचच्या आमी समर्थांनी कल सांगल्या म्हणून समास अष्टम ताजें नांव कलें समास अष्टमाचें नांव देहांत निरूपण म्हळ्यार देहाच अंत जायना पण कल जाता ताणें विचारलें न्ही मनुष्या परत जन्म असो की ना तें पुरें ते पयलेच हांव तूं मस्तक ताका कल सांगता वचूले अशी तशी करून तरी आधी पाहिजे जाणीव कळा हें तें मस्त ताका सांगलें तरी ताका पट्ट निशिल्लें आनी हो प्रश्न अनुत्तरीत व्हरलेलो तेमी आतां ह्या समासांतून ते सांगता ती की जन्म कशी मेळटा कल खातीर मेळटा म्हणून श्रीराम समास 8 दशक 9 देहांत निरूपण श्रीराम ज्ञाता सुटला ज्ञानमते परंतु जन्म कैसा बद्धा ते
बद्धाचे काय जन्मते अंतकाळी श्रीराम. बद्ध प्राणी मरोन गेले, तेथे काहीच नाही उरले. जाणीवेचे विस्मरण झाले मरणापूर्वी. म्हळ्यारी बेशुद्ध पडता त्यावेळी ताका जाणीव गेली न्ही, विस्मरण जालें ताका, ताका कळना. तर मरणा पयले ताका जाणीवेचे विस्मरण जाता, म्हळ्यार कोमांत वता किंवा मरणा पण ते जाणीव नाश जाता. ऐसी घेतली आशंका, याचे उत्तर ऐका. आता दुश्चित होऊ नका म्हणे वक्ता. तर सद्गुरू श्री समर्थ हांगा वक्त म्हळ्यार श्री समर्थ ते सांगता ती कशें जातें. पंचप्राण स्थळे सोडिती. पंचप्राण आमगो तसं खंयचे खंयचे त्या दीस सांगिल्ले. उदान व्यान अपान सगळे जे असता ती ते सगळे पंचप्राण, पंच उपप्राण असतात ती. म्हळ्यार ऐच्छिक अनैच्छिक. अनैच्छिक जे हालचाली असतात ती ते करतले उपप्राण. जशी उचकी लागची, कडेरी पापणे हालच्यो, शिंक येवची, खांक येवची, ठसक लागचो, हें पुराय उपप्राण. आणि पंचप्राण म्हळ्यार आमगेले हांत जे असता ती आंगभर खेळतल वाय असता, सांध्यांत असता. व्यान उदान अपान ते पुरे जे असता ती ते पंचप्राण. ते आपापणाक स्थळ सोडता ती, म्हळ्यार शरिरांतल्यान भायर पडतात. ते पंचप्राण भायर पडतना ताच सांगा ती खिच्चिली वासनेची वृत्ती. वृत्ती म्हळ्यार स्वभाव. वासना हे स्वभाव जाला, मगर भाव जाला. भावन वर्मी. भावन म्हळ्यार आनी भाव हांत फरक केलो. भावन आत्त आसता, थोडे वेळ म्हाका रडू आयलें, इमिजिएटली हांव सावरली, दॅट इज भावना. जाल्यार एकेकाळ रडकोची स्वभाव आसता, कायम रडत असतात. त्यावेळी तो रडचो हो भाव जाता. एकेकाळ प्रसंग म्हळ्यार कोपता ती थोड्या वेळा खातीर विसरून वता ती. जाल्यार एकेकाळ कोपचे होची स्थायी भाव. तांकां कल्ले जावंक लागना, कोपका म्हूण कोपता ती. आनी कारण सत्य असतात कोपच्याक. तशी ही जी वृत्ती, वृत्ती म्हळ्यार भाव, तशी वासनेची एक वृत्ती आसता. म्हाका हें जायी तें जायी, कितलें मेळ तर की समाधान म्हूण ना. आशिल्ल्यान समाधान मानचें ना, आनी हें जायी आनी तें जायी. तरी तशी ही वासना वृत्ती जे स्वभाव तो त्या प्राणा संगात भायर पडता. तेमीत कल जाता वासना मिश्रित प्राण जाती देह सोडून या. पंचप्राण स्थळे सोडिती प्राणरूप वासना वृत्ती. वासना मिश्रित प्राण जाती देह सोडून या. वायो सरसी वासना गेली. वायो म्हणा कले हांगा प्राण. वासन ताच सांगात गेली, ते वायू रुपेची राहिली. म्हळ्यार अंतःकरण म्हळ्यार ते वायू रूप. ताका दिसना तें अंतःकरण. मन दिसतवे तशें तें मन सगळें तांतूच आसता. मन म्हळ्यार अंतःकरण म्हळ्यार मनाचोच एक भाग जो आवसूल पोट्टान जें मन तयार जाता ताका बहिर्मन म्हणटात. त्या दीस सांगिल्लें पयलीं, लास्ट टायम सांगिल्लें. आनी तें एक आवसूल पोटांत थंय जन्मा जावचें, आवसूल रगतांत थंय तें एक बहिर्मन. ताका भायर एक्सेस आसता. आनी दुसरें म्हळ्यार तें कायम एक नमने विचार केलो की तो भाव जावन बसता तें अंतर्मन. तें कल जाता मरतना अंतःकरण तर आसताची, जाल्यार अंतर्मनाचेर भावनेचे भाव जावन झिरपून अंतर्मनांत वचुलेले आसतात छातींत. जशी हनुमंताने छाती पिंदून दाखयले ते मगले अंतःकरणांत श्रीराम असं. तान खरें पिंदली की रगत येनिवे असे सगळे प्रश्न करतले. पण ताचो अर्थ केलो की ताका स्वभावूच राममय जाले. स्वभाव अंतरंगांतू आमगेल्या स्वतागल भाव आसता, तो ताका स्वभाव म्हणटात. तो अंतर्मनांत आसता. तरी देह सोडतना हें बहिर्मन तर नाच जाता, पण जो स्वभाव आसता अंतर्मन आसता ताजें एक पत्र सजावन आमी पळयलें आसतलें पारेणान ताणें व्हड कपाट आनी हांतू घालतात थ्रो अवे. तांगेले ते कल म्हणटात ताका ट्रॅशान ते गाडी कचरो उबारचे येतात न्ही, ते कपाट सुद्दां भरतात ती. आनी तांगेले खंय की मशीन आसता, ताज्यान हें केलें की ते अख्खे कपाट पत्र सजता चेपून. नाल्यार जागा खंय तशें जायना पळय तशी पत्र सजता. म्हणजे ते अंतःकरणाचेर संस्काराचे अनेक लेयर जावन त्या अंतःकरणाचेर अनेक लेयर बसता. आमी आईल कल्याक जन्माक आईल कल्याक ते नाळ कापची भितर विसरली कल्ले आईल म्हणून, जाल्यार कल्ले आयिल्ले आमी ते देह सोडचे भितर जाणीव जाता अयो आमी संस्कार घालूनच आयिल्ली. तर अनेक एक पत्र घेवन भायर पडता आसत. देवा म्हाका परत बरो देह दी, म्हळ्यार हांव परत समजता उपयोग करता आनी मला संस्कार घालयता, परत जन्मा येता. परत त्यांची जन्मा आयली की विसरता, परत अनेक संस्कारा लेयर घेवन येता. हाका उपाय केल्लो
तरी सत्संगाने सद्गुरू सोदून ताका पूर्व सुकृत लागता ताचे खातीर मनापासून नामस्मरण करचें करता रावचें. हां तो नामच आमकां हेल्प करता आनी सद्गुरू आमगेल्या मुखार हाण उबरकार येता आनी कड्डेल तागे संगतीन तामगेलें बरेंपण जाता. हां तर हांगा तांणी सांगल्या वायो सरिसी वासना गेली ते वायो रूपेची राहिली पुन्हा जन्म घेऊन आली हेतू परत्वे. वासने गेले हेतू कल्लो की आपणा वासनेक पूर्ती जावंका हो हेतू. हां कित्येक प्राणी निशेष मरती ती देह कल्या जाई तर माध्यमा शिवाय आपणाक हेतू पुरोवच्या जायनाची. माध्यम कले पूण जाय न्ही म्हणून देह जाय. त्यामी ती देह खंच मेळटा म्हूण कळना. मनुष्य जन्मूच मेळत की कळना. परत बरें आमगे सारस्वत कम्युनिटी हितूंच मेळत की म्हूण सांगू जायना. वायट वागल्यार खंयचे तरी फुटपाथार सुद्दां जन्म मेळूं शकता. हां जाल्यार फुटपाथार राबिल सुद्दां लोक बरे संस्कार सत्संग करून बरे संस्कार निर्माण करून बरे व्यक्ती जाल्लेले आमी पळयल्यात. मग दृश्टोत्पत्तीन तसं कितले स्टुडंट्स आसात मस्त कश्ट काण शिकतात. कसले ना तांकां कले खावच्या पिवच्या नाशिल्लें. आज बापूस भीक मागताली तसले मनुष्य मॅट्रीक जावन कॉलेज करून हें करून बरें कामां लागता ती. हां कॉम्प्युटर विजार्ड जाता ती. मस्त ज्ञान मेळटा ती जाणीव. तांणी सांगलें जितलें तुमी करतात तितलें तुमकां यश मेळटा म्हणून. गेल मागशीच समासान तांणी सांगल्या गुण रूप निरूपण ते कितले तुमी जाणीवेचो उपयोग करता ती तितलें तुमी बुदवंत जातात. तशी तर हांगा सांगल्या कित्येक प्राणी निशेष मरती पुन्हा मागुते जीव येती ढकलून देले तेणे दुखवती हस्तपादादिक. म्हळ्यार कल्ले कर नासतना अशी मोरून वतात. हां कड्डेर परत जन्म येतात. तेवें धक्क मान तांकां खंयचेपणी हात तो परमेश्वर घालता. खंयचेपणी कोख म्हणटात न्ही गर्भांतून आनी येता ती भायर पडतात मागीर हस्तपादादिक सगळें दुखयता ती. हें तशी सर्पदृष्टी जालियावरी ती दिवसा उठवी धन्वंतरी तेव्हा ते माघारी वासना येते की. सर्पदंश जाणून गेल्लेले लोक असतात तांकां उतार दितल धन्वंतरी असतात. ते विष काण घेना पडे ते परत उताना येतात. त्या वेळार अक्षरशः मोर उपण तांगेल वासना चिकचिके भायर आयिल्ली असता जाल्यार तो देह थंय आशिल्ली ती ताबडतोब ती परत येता. म्हळ्यार हाजी प्रूफ केलें की देह पडता मरता तावळी वासन मरना. वासन थंयच घोटाळत असता म्हणून मनुष्य मरना पडे तांगेल प्रेत ताबडतोब जाळ घालता ती म्हूण म्हणटा ती. इवन ते हांतू दवरणे ते कल म्हणटात पुरचे बिरचे आसा न्ही तशें केल्यार ते आत्म्याक तो मोह जाता. हो देह परत मेळटा थंय घोटाळत राबता. ताज्यान ते घोस्ट हें तें जावचें भंय आसता. तशें न्ही हें जळणू घालचें म्हळ्यार आतां आपणाक तो देह गेल्लो म्हणना पडे ते दुसरे देह घेतात. हां कित्येक शवे होऊन पडती कित्येक तयास उठविती यमलोकीहून आणती माघारे प्राणी कित्येक पूर्वी श्रापिले ते शापे देह पावले उश्रापकाळी पुन्हा आले पूर्वदेही. अशी तर शाप बिप हल्ली काळान कोणे दिना ती सहसा दिना ती. हां जाल्यार मागशी काळान मस्त आशिल्लें तें आतां सुद्दां शाप दितले आसता ती आनी ताज्यान आनी तें देव तथास्तु म्हणटा तेमी ती. जाल्यार आमी जर कोणाक शाप दिलो ते आमकां पयलीं जास्ती ताजें असमाधान जाता आनी आमकां समाधानाच मेळय शिवाय आमकां सद्गती ना. तेमी ती आमकां असमाधान जायशें आमी दुसऱ्यांक जर वायट उलयली पयलें वायट आमकां दिसता गिल्टी फिलींग येता. ते गिल्ट येवं नये समाधान बसता मागीर. तेमी ती कित्येकी बहुत जन्म घेतले कित्येक परकाया प्रवेशले ऐसे आले आणि गेले बहुत लोक श्रीराम हुंकिल्या सारखा वायो गेला तेथे वायोसुत निर्माण झाला. वायोसुत म्हळ्यार कले तो फुटबॉलचो अंतःकरण तो वायू सगळं भायर गेलो वासन गेली आनी त्या वासनान लिडबीड न्हू. जशी एखादो प्युअर थेंब जर धुळींत पडलो तर त्या धुळींत बरबट्टा तो ताका एक विंगड अस्तित्व येता. तशी त्या सूक्ष्म देह तो भायर पडता तो वासन गेलो न्हू तांतू भितर आत्म आसता संस्कार आनी तो वायोसूत म्हळ्यार वायो गेलो वायोसूत म्हळ्यार हनुमंतचो. म्हणून वायुरूप वासनेला जन्म आहे मनाच्या वृत्ती नाना. आता मनाची वृत्ती नाना असता. वासन तयार कशी जाता हें तांणी सांगलें. वृत्ती नाना मनाची सगळ्यांत व्हड वृत्ती म्हळ्यार मन हे माया. हां मन तयार जालें विश्व मन आकर्षण हाचा जो मूळ गुणधर्म. तेमी ती मन आमकां सांगा ती जे जन्मा येता
आकर्षण हो मूळ गुणधर्म आशिल्ली सगळी सृश्टींतून आकर्षक वस्तू भरल्या ती आनंददायक. तर थंय आमगेलें मन पयलीं गुंतता. गुंतना पण आमकां हें जायी तें जायी तें जायी हें जायी अशें दिसता. आनी आमी विसरतात आमी कल खातीर आयले ते. आनी ताज्यान कल जाता म्हाका हें जाय, हें जायीची, हेंची जाय, जाय ना जाल्यार जायना, नाजाल्यार म्हाका कोप येता, नाजाल्यार मत्सर येता, म्हाका मेळ्ळी ताका मेळ्ळें म्हळ्यार मत्सर, अशी पुराय रिपू तयार जाता ती. आनी वासना थंयच व्हरता अतृप्त. पण वासना पाहता दिसेना परिते आहे. वासना जाणीव हेत म्हळ्यार जाणीव म्हळ्यार विश्वव्यापी जाणीव असणे. तरी ते हेतू ताजो कल्ल आसता. जाणीवेच हेतू म्हळ्यार ही वासना. ती जाणीव कल्ल हेतू ताजो वासन पुर्ती करची. जाणीव मुळीचा मूळ तंत म्हळ्यार मूळ मायेन तूं जाणीव आसताची. जाणीव म्हळ्यार ज्ञान. पण हांगा त्या ज्ञानाक एक गालबोट लायतात न्ही, तशी वासनेच गालबोट लागता. म्हळ्यार जाणीवेच हेतू कल्ल जाता वासन तृप्त करचो. तशी मूळ मायेत असे मिश्रित कारणरूपे पण वासना. कारणरूप आहे ब्रह्मांडी, काय रूपे वर्ते पिंडी. शरीरांतू पिंडांत कल जाता आत्मरूपान राबता. कारणरूप आहे ब्रह्मांडी ती माया. अनुमानिता तातडी अनुमानेना अशी पळयल्यार दिसना कळना, परंतु आहे सूक्ष्म रूप जैसे वायोचे स्वरूप. सकळ देव वायो रूप आणि भूतसृष्टी. वायोमध्ये विकार नाना, वायो तरी पाहता दिसेना, तैसी जाणीव वासना अति सूक्ष्म. जाणीव जी असणे आमकां हें जायी तें जायी, वासनेन बरबटलेली जी जाणीव आसा. जाणीव म्हळ्यार कलें ज्ञान जावंका हाजी जाणीव, किंवा कलें मेळ्ळें ताजी जाणीव जाता, तें भासमान जाता, कळटा आमकां, ज्ञान जाता तें. जाल्यार ज्ञान जावन आमी थंय राबना ती वासन आमकां. आनी तें गाजर टांगलेलें गाड्डो मुखार वचनाशिल्लें तरी गाडवाक तो कल करता. धोबी असणे मस्त जड ताका आंगार घालतात की नाही, धोबी स्वता सुद्दां बसता ताजेर आनी गाडव मुखार वचना पाप. तरी एक बड्डेक एक गाजर टांगता तो, आनी बड्डे गाजर म्हळ्यार प्रिती गाडवाक अशें टांगता. तें कल जाता वच वच तें गाजर दिसता म्हणून त्या आशेन तें मुखार 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 वता. तर तें कितलें मुखार वता की तितलें गाजरय मुखार वता न्ही. आमी ताका गाजर केन्ना मेळनाची. तशी आमगेली वासना. आमी विकार नाना, वायो तरी पाहता दिसेना, तैसी जाणीव वासना अति सूक्ष्म. त्रिगुण आणि पंचभूते हे वायोमध्ये मिश्रिते. वायून कल्ल आसता ती सगळे हांतू पंचभूतान ब्रह्मांडांतू पंचमहाभूत आणि त्रिगुण भरल्या ती. तांतू थावन एक एक त्रिगुणाचे स्वभाव आसता. सत्वगुणा स्वभाव, रजोगुणा स्वभाव, त्या परत घेवंका म्हणना, तमोगुणा स्वभाव. जाल्यार प्रत्येक शरिरांतू हे त्रिगुणय आसत. तांतू जशी पंचमहाभूतान सुद्दां बाकी 4 भूत आसता ती तांतूची. जाल्यार तें जे आतां आकाश तत्व म्हळ्यार आकाश तत्वान बाकीचे आसता. पृथ्वी आप तेज वायू हे आसतात तांतू. जाल्यार आकाश तत्व 75% आनी बाकीचे मेळ न्हू सगळे मेळ 25%. तशें आसता. तशी त्रिगुण आमगेले मनशां प्रत्येक जिवांतू त्रिगुण आसतात. त्रिगुणा शिवाय शरीर जायना. त्रिगुण आनी पंचमहाभूता शिवाय. त्रिगुण हे स्वभाव आनी पंचमहाभूत म्हळ्यार कळ्ळें की एक्च्युली आमगेले अवयव जे काम चलयता ती पंचमहाभूत. तर त्रिगुण हे सत्व रज तम तिन्नी गुण आसतात. पण खंयचो एक प्रकर्शान आसता कळ्ळें. आनी हे सगळे वायुरूप आसतात. जरी मनुश्याक ल्हानथान जी जाणीव भायर पडली, ती वायू भायर पडलो की तांतू हे त्रिगुण आणि पंचभूत असतात. हे वायोमध्ये मिश्रिते अनुमानेना म्हणून त्या ते मिथ्या म्हणू नये. तुमकां कळना म्हणून ते फट्टी म्हणू जायना. सहज वायो चाले तुम्ही सांगता ती वायो आसवे दिसता खंय वायू दिसना, पण आसता कशें कळटा. हांगा समर्थ सांगतात सहज वायो चाले म्हळ्यार वार सुटलो तरी सुगंध दुर्गंध कळो आले. एक एक फावट आमगेल्या हांगा यशोधरान तो गुच एक नाल आसा. एक एक फावट एकदम घाण वास येता. तो खंय फावन येता घरान कल्ले ना, कचरो बिचरो कल्ले ना तरी घाण वास येता. त्या थंय जी घाण आसता न्ही नाल्याची ती घाण येता. ती कल्ल्यान येता. वायू व्हांवता, हवा हालता, त्या वायू मिती. सहज वायो चाले तरी सुगंध दुर्गंध कळो आले.
उष्ण शीतळ तप्त निवाले, केन्ना गरम वार येता, केन्ना हुनच एकदम तापीलशे वार येता, एक एक थंड वार सुट्टा. ताच्या निवाले प्रत्यक्ष प्राणी. वायोचेनी मेघ वळती, वायो मिती मेघ हांगाच थंय वता ती. आणि वचुलेली मिती तो जे मेघ जाल्लेले असता वेपर, त्या वायो मिती वयर वता ती. वयर वचून ते भोंवतो वायू ताका वारो भोंवन व्हरून खंय पुणी पर्वताला शिरकतात ते, आणि वयर 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 वचून कडे पावस पडटा. तशी वायोचेनी नक्षत्रे चालती. वायो हांगा कल्लें मूळ माया. मूळ माया ही वायो स्वरूप मूळ. तीच मिती तुझ्या सत्तेने मेघासी चालणे, सूर्यासी चालणे तुझे बळे, ऐसा तू समर्थ जाणोनी मी शरण आलो. तशी वायोचेनी मेघ वळती, वायोचेनी नक्षत्रे चालती, सकळ सृष्टीची वर्तती गती कळतो वायो. हो वायो ब्रह्मांडांत जसं तोच पिंडांत आशिल्ली आमगेलो देह चलयतालो. आतां तो भायर पडलो, ताका सांगात वासान भायर पडल्या, जाल्यार हांगा कले हे ब्रह्मांडांत जे वायू आसा ते कलकल करता ती. तर ते हे वायू रूप म्हळ्यार जे प्रचंड वायू जो आसा मूळ माय ते तर आसाची, जाल्यार असली जी अंतःकरण आसत न्ही ती बरी आशिल्ली ते दैवत जाता ती. वायो रूपे देवते भूते आंगी भरती अकस्माते. कोणाक कल्ले म्हणटा ती, कोणकी पकडल्यारे आत्म्यान पकडल्या म्हणटा ती. विधी केलिया प्रेते सावध होती. कलकल विधी केल्यार ही प्रेत उठयली खंय. तशी रहाणे, रहाणे ब्राह्मण संबंध जाती. रहाणे म्हळ्यार त्या अंगार येता न्ही तसले. तर अंगार येयले तर रहाणे ठेवणी सापडती. म्हळ्यार ते अंजन घाल की ते एक एकल्यांक आंगार येता अशी घुमता ती. म्हाका वतना ते करेक्ट की खरेंच की ना म्हणून म्हाका तितलें मगल अवकात ना, म्हाका कलेन कळना. पण हांगा तांणी सांगून दवरल्या म्हळ्यार त्या काळांत हे तशें जातालें. अंजन घाल की तांकां अजुनी मस्त जाण ते अंजन घालून कळटा. आमगे स्वामी वेळार आमगे स्वामीजी आनंदाश्रम स्वामी मठ सोण वचुलेले, तावळे अंजन घाल न्हू ते खंय आसत नेमकें म्हणून स्थळ कळलेलें. म्हळ्यार तशें जावंच्या शकता, पण तें कळतं जाणकार लागता. रहाणे ब्राह्मण संबंध जाती, रहाणे ठेवणी सापडती, नाना गुंतले उगवती प्रत्यक्ष रहाणे. वारे निराळे न बोले, एकच वायू मात्र कल्ले करू शकना, ताका माध्यम लागता. तेन्ना कल जाता वारे निराळे म्हळ्यार वायू निराळे न बोले, तो एक स्वता उलोवंचे शकना. देहामध्ये भरून डोले, आळी घेऊन जन्म आले कित्येक प्राणी. ऐसा वायोचा विकार येवंच कळेना विस्तार, सकळ काही चराचर वायोमुळे. वायू म्हळ्यार हो मेन आमी म्हणटा ती पंचमहाभूतांत आकाश कले करना, कळ्ळें. जाल्यार सगळें करता तो वायू करता. वायू मी सगळें चराचर चलता, तांतूं इतली शक्ती आसा. वायो स्तब्ध रूपे सृष्टी धरता, वायो चंचळ रूपे सृष्टी करता. न कळे तरी विचारी प्रवर्ती म्हणजे कळे. विचार करून पळया ती चंचळ रूपाने सृष्टी करता. एक 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 बीज हांगाच कोण थंय घालता, थंय झाड जाता ती. बरोबर. ते पक्षी उगता ती त्या वायोमीत उगता ती. ते होर खंय खंय ते बी आणि घालता ती. कोण कोणाल विश्टेन थंय ते बी पडटा, ताज्यान थंय हें जाता. अशी म्हळ्यार पक्षी प्राणी सगळे. तर वायो स्तब्ध रूपे सृष्टी धरता. सृष्टीक ताणें धोवन दवरल्या त्या वायूने, मूळ मायेने. ती चलयता. तेमी ती इतलें ऑर्डर आसा की खंयचे ग्रह गोल एकमेकान क्लॅश जायना ती. जाल्यार वायो चंचळ रूपे सृष्टी करता. सृष्टीचे करतेपण म्हळ्यार सगळं चलकाने व्यापार ते तो करता. शरीरांतरां बनून पुरे पचन संस्था, अगदी म्हळ्यार अभिसरण कल म्हणल्यार रक्ताभिसरण सगळे संस्था तो वायो चलयता. तर आमगेलें एक्सक्रिशन सगळें तो व्हरचें, सगळें विंगड करचें, सेग्रिगेशन सगळें काम वायू करता. न कळे तरी विचारी प्रवर्ता म्हणजे कळे. हाजो विचार करात, स्वता देहाच विचार करा ती. चमत्कार देवाल पळोवचे आनी खंय वचका म्हणना, प्रत्येक स्वतागल देहाले पळया ती. तर मूळ माये पासून सेवट बरी, वायोची सकळ काही करी. वायो वेगळे कर्तृत्व चतुरी मज निरोपावे. तुमकडल्या सांगा रे की वायो भायर आणि कसं करता. जाणीव रूप मूळ माया
जाणीव जाते आपुल्या ठाया गुप्त प्रगट होऊन या विश्वीवरते. ही जाणीव मूळ मायसने खंय गुप्त असता खंय प्रगट जाता देहांतण. त्यामुळे ताका अंतरात्मा म्हणटात. तीच मूळ माया. कोठे गुप्त कोठे प्रगटे जैसे जीवन उफाळे आटे. केन उद्दाक मस्त भरके येईलवर दिसता खंय खंय आटून गेलेलवर असता. पुढे मागुता ओघ लोटे भूमंडळी. पाऊस पडकी परत खड्डे भरतात परत उद्दाक भरतात. तशी वायू तैसा वायोमध्ये जाणीव प्रकार उमटे आटे निरंतर. कोठे विकारे कोठे समीर उगाच वाजे. मस्त पण वायोच मस्त आवाज गडगड गडगड गुडगुड गुडगुड जाता जाल्यार पावस पडना. वारी अंगावरून जाती म्हळ्यार कोणकोणाक पॅरालिसीस जाता. वार वचुले म्हणटात. म्हळ्यार एक बाजूचे वायू भायर पडलो ताका हालचाल करूं जायना. वायू मीत हालचाल चलतना न्हय तशी. तेणे हात पाय वाळती वारा वाजता करपती आली पिके. आयिल्ली पीक भोव चढ वार असल्यारी करपून वतात. नाना रोगांची नाना वारी पिडा करीती पृथ्वीवरी. वीज कडाडी अंबरी वायोमुळे. वायो करिता रागोद्धार. हे जे आमकां श्वासाचेर साधन कराती म्हणटात. कल्ल्याक गायन म्हणू बसल्यार सुद्दां आमी ब्रेथलेस जावं नये. सादें तुमगेलो वायू कितले वेळ थंय टिकता. ताजेरी तुमगेले रागोद्धार तुमगेले आलाप तान्न तुमी पद कशी म्हणटा ती नाजाल्यार मेणसू जिरिगे हाडी म्हळेल खंय कॉम खंय पुणी घाल्ल्यार एकडो वचुलो खरेदी करूंक कन्नड कळनाशिल्लें. मेण सुजी आनी रिगे दी म्हूण सांगता. सुव अशी आनी रिगे म्हळ्यार कहलें गोतना ताका तशी जाता. मेण सुजी रिगे दी म्हूण सांगिल्लें ताणें विंगड कडेन ब्रेक घेतलो. तशें तेमी आमी कलकलते हे ललिता अष्टोत्तर शतनामावली आनी न्ही आमगेले पांचच्यो आमगेले प्रॅक्टीस घेतात. कॉम घालून दितात खंय राबका म्हणून. ते श्वास खंय सोडका. श्वास एक पंचके राबल्या मात्र मुखार श्वास आमी घेवच्या जाता. तशी वायो करिता रागोद्धार कळे ओळखीचा निर्धार. दीप लागे मेघ पडे हा चमत्कार रागोद्धारी. अरे दीप राग म्हणना पडे सगळे हांतू महाल हांतू आळवी दीप राग कोणी. आळवी दीप राग कोणी आळवी दीप राग कोणी. तेजस्विन्या झरे मुखातून ओजस्वी वाणी. आळवी दीप राग कोणी आळवी दीप राग कोणी. सूर ऐकता दीप राग म्हळकी सूर ऐकता दीप लागले दीप लागले. प्रकाश झोती वाडे हसले प्रकाश झोती वाडे हसले. अमावसेच्या घन अंधारी पौर्णिमा सदनी. आळवी दीप राग कोणी. ही दीपरागाची महत्ती ती कशी चलता वायोचेर. कितली तुमगे श्वासाची साधन असकी तित तुम्ही लॉंग दीपराग म्हणू शकता. ती तशी वायो फुंकिता भुली पडती वायो फुंकिता खांडके करपती. मस्त करपून वता. वायो करिता चालती नाना मंत्र म्हण अशी फुंकचे. मंत्रे देव प्रगटती देव प्रगट जाताले. मंत्रे भूते अखर किती हे आकडून दाखयता ती. भाजी गरी वोडंबरी करीती मंत्र सामर्थ्य. मस्त चेटू बिटू करता ती. राक्षसांची माव रचना देवादिका नाही कळेना. विचित्र सामर्थ्ये नाना स्तंभन मोहनादिके. श्रीराम धडाची पिसे करावे बुधवान मनुष्या पिशे करचे पिसेच उमजवावे. नाना विकार सांगावे किती म्हणून. म्हळ्यार तांतू ते झपाटला म्हण एक पिक्चर आयिल्लें त्या फोटोल्या वच्चे भितर तांतशील मनीस तागलो अतृप्त आत्म तांतशील तो ताका झडपता तो विंगडची म्हळ्यार ड्युएल पर्सनॅलिटी तशी जाता. तो मनुष्य खरें बरो आसता ताका झडपली की तो कलेपणी वागता तशी. तर धडची पिसे करावे पिसेच उमजवावे नाना विकार सांगावे किती म्हणून.
मंत्री संग्राम देवाचा, मंत्री स्वाभिमान ऋषीचा, मंत्रांतू महिमा मंत्र सामर्थ्याचा कोण जाणे. मंत्र कसे झाले हां, त्या फुंकून वायोमिती मंत्र झाले आणि ते मंत्र वायूने दुसऱ्या कानात वतात. माध्यम असेल शिवाय हा उरलेल तुमका ऐकना, तुमका कानाला पावना. हे जे ऑनलाईन सुद्धा ते जे असं ते इंटरनेट झालंय, पण हांग माध्यम असं म्हणून पावता. इंटरनेट माध्यम असं आणि नातर्के विचार लहरी सुद्धा तशी पावतात. ती त्या वायोमीत पावतात. महिमा मंत्र सामर्थ्याचा कोण जाणे. त्यामुळे मंत्र शिकवलेले सुद्धा वायोमिती. मंत्री पक्षी आटोपिती, मूषके स्वापदे बांधती, मंत्री महासर्प खिळीती आणि धनलाभ. मंत्रांनी धनलाभ सुद्धा मिळतं काय त्या जिनी कलकी त्या गोत ना. आम्ही सगळे असो मूळ प्रश्न कलशील समर्थ म्हणतात. आता असो हा प्रश्न झाला, बद्धाचा जन्म प्रत्यय आला ना, मागील प्रश्न फिटला श्रोतयाचा श्रीराम. आता असो हा प्रश्न झाला, बद्धाचा जन्म प्रत्यय आला, मागील प्रश्न फिटला श्रोतयाचा श्रीराम. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे देहांत निरूपण नाम समास अष्टम श्रीराम. हांगा हो समास म्हणारी जन्म आस वासना जोपर्यंत आमगेला असं बरी वाईट ते संस्कार काढच्याक आम्ही परत जन्म आयतावळी तरी आत मुखार जन्माचे कोण पडल्या खंच मेळटले. तर ह्याची तात्पर्य हांतान कल शिकचें. ह्याची जन्मांतून आम्ही साधून गेल्या हें इतलेंच शिकचें. आणि त्यांनी ताजे खातीर कश्ट काडका लागतले. मुख्य म्हळ्यार कश्ट म्हूण न्हय, पण आम्ही जशी ट्रेन चुकता ती एक कडेन म्हाका विचारलेले, आम्ही सगळं आयकता ती पण प्रॅक्टीस करू लागल्यार कले घडले की मन परत थंय वता. वचून तर की थोडो वेळ. आतां आमी खंय प्लेन हें केलें, प्लेनार तिकीट आमी भायर वचचेच बा. कोणें मल मैत्रीण आयली, आमी ती कटयतात की ना तशी कटोवचें. आतां नाका म्हाका वचचेच गो, सॉरी हां, मुखालपंत आमी मेळया हां, तूं कळयत येवन भितर फोन करता कळे तूं फुरसतेर यो जेवणाक यो हां म्हूण गमटे कोण पेडितात. तशी कोणें झगडे मारयली, आतां नाका, नॉट नाव म्हाका वेळ ना म्हणून आमी वत राखतात. तशी असले प्रसंग कले आयले, नॉट नाव गो अवे, तात्पुरते लक्ष दिवचें पण हाकलून घालचें. तशी करून आमी आमगेलें अनुसंधान टिकोवंका म्हळ्यार मात्र आमकां कले साध्य करूं जाता. तरी आतां आमी समर्थांनी ते हे जी प्रार्थना शिकयल्या सगळ्यांक कल्याणा खातीर. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. आणि हे विवेचन पुष्प आम्ही समर्थांग चरणाचेर दवरया आणि म्हणया, नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शांभवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांती शांती शांती. नमस्कार सर्वांक. नमस्कार बच्ची. आणि